लव म्हणटा तें आसा, बट म्हाका तेजो एक्सपिरियन्स अजून मेरेन असो बरो म्हणटा तसो येवंक ना अजून. फाटल्यानसून म्हाका आयकूंक येयला की कितें रे तो फक्त स्टुडियोनूच गायता, ताका लायव्ह म्हणूंक जायना अशें. वेलकम बॅक टू अनदर एपिसोड ऑफ गोवा प्लॅटफॉर्म. आज म्हजे बरोबर आसा द मोस्ट लव्ड गोवन मुंडा म्हणटा तसो, व्हेरी काम, व्हेरी टॅलेंटेड अँड क्रश ऑफ मेनी गर्ल्स, शिव नाईक. वॉट अ क्रेज यार शिव. जेन्नाच्यान हांवें पॉडकास्ट चॅनल स्टार्ट केला पळय तेन्नाच्यान सगळीं म्हाका फकत मेसेज करतात की गेट शिव नाईक म्हणून. फायनली वी आर डुइंग इट टुगेदर. नेक्स्ट वीक करून फायनली हांवें न्ही ऑलमोस्ट तुजी सगळीं सॉंग्स आयकल्यात. देवाचेर मागीर मोगाची जी सॉंग्स आसात, पूण सगळ्या सॉंगांनी न्ही तुजो काम नेचर दिश्टी पडटा. म्हणल्यार फूल काम, आवाज थंडसाणीन. ते मागीर देवाची सुद्दां आसली जाल्यार सुद्दां थंड आवाजान आसता. सो तूं इन रियल लायफूय तसोच थंड. पळय जे कोण लोक म्हाका वळखता आसतले पयलींसून, ऑर मे बी ह्या 2-3 वर्सां जे कोण म्हाका वळखता तांकां खबर आसतलें की कामनेस ते आसात मातशे. म्हणल्यार कोणा कडेन उलयता तेन्ना अशेंच बरे भशेन उलोवप, केन्नाच कोणें वायट सुद्दां केलें जाल्यार कोणा कडेन केन्नाच अशें वायट हितून उलोवप ना. ओके, तेणेन वायट केलां सुद्दां जाल्यार हांव म्हाज्या सायडीसून नॉर्मल रावन बरे भशेन कितें आहा तें सॉल्व करप. सो येस, तूं म्हणूंक शकता की कामनेस म्हाज्या स्वभावा भितरूच आसा पयलींसूनच आनी ल्हानपणासूनच आहा. हय, पूण असो पॅनीक बी जायना? जाता, पण दाखोवन दिना असो. म्हटल्यार कित्याक थोड्यो गजाली आसतात ज्यो तुवें कंट्रोल करून रावपाक गरजेचो आसता खूब. तेतून भितर एक एंगर, पॅनिकनेस, अश्यो खूब गजाली आसात. तुजी चडशी जी सॉंग्स आसात पळय ती चडशी डिवोशनलूच आमकां दिसता. हय. सो ते एक्चुली थॉट खंयच्यान आयलो? त्यो म्हणी बी आसतात ज्यो पयलींच्यो, ज्यो कोणाक खबर ना, आतांच्या जनरेशनाक तर त्यो खबरूच ना. सो त्यो एकठांय करून तेजे आतां अनप्लग्ड दुसरें सॉंग करप, हो थॉट तुजे तकलेन खंयच्यान आयलो? पळय, ह्यो आतां तुवें विचारल्या क्वेश्चनान 2-3 गजाली सेपरेट आसा. एक म्हटल्यार फोक, एक डिवोशनल. ओके, आनी तिसरी गजाल म्हटल्यार तूं लव सॉंग्साचेर म्हटलें पयलीं म्हटलें. ओके, सो जर तर डिवोशनलाचेर उलोवपाक गेलो जाल्यार स्टार्टिंगसून म्हाका आसलें की आमचे जे गोंयचे देव आसा, देवी ज्यो आसा, फॉर एग्जाम्पल लयराई आसा, आमचो दामबाब आसा, मागीर बोडगेश्वर आसा, आनी खुबशे अशे राखणदार आसा. आनी अशे खूब आमचे म्हटल्यार गोंयचे जर पळोवपाक गेले सप्तकोटेश्वर, चंद्रेश्वर, खूब देव आसा. सो म्हाका अशें पयलींसून आसलें की आमचे गोंयचे जे देव आसा न्हू तेंचेर एक कितें तरी करपाचें. सो हांवें स्टार्टूच म्हाजें जें फर्स्ट डिवोशनल सॉंग येयल्लें सामकेंच फर्स्ट, तें लयराई म्हजी आई, नॉट लयराई मागे. तें म्हटल्यार तें आतां सद्याक आतां येयलें, म्हटल्यार तें तेज्या नेक्स्ट इयराक केलें हांवें. सो स्टार्टींग येयलें तें लयराई मागे 2019 काय 18 दिसता. सो तो फर्स्ट अटेम्प्ट आसलो म्हाजो. बट तेजे पयलीं हांवें लव सॉंग केल्लें तें जें म्हटल्यार अशें म्हटल्यार ऑडियन्सा कडेन पावल्लें, बट तें म्हाजें ओरिजिनल आसलें. यो मोगा म्हणून अक्षय नायक जो आसा सिंगर, तेज्या सॉंगाचें आमी कवर केल्लें तें तेन्ना. आनी तें अशें तेज्या थ्रू खूब लोकांनी म्हाका पयलीं म्हटल्यार वळखपाक स्टार्ट केल्लें खूब लोकांनी. सो तेज्या उपरांत हांवें म्हाजें फर्स्ट म्हटल्यार सारकें ओरिजिनल फर्स्ट म्हटल्यार डिवोशनल सॉंग तें लयराई मायगे न्हू, सॉरी, खंयचें म्हटलें तें लयराई म्हाजी आई. सो थंयसून आमी स्टार्ट केल्लें आनी तें आमी जस्ट अशें नॉर्मल म्हणून केल्लें. म्हटल्यार कांयच अशें एक्सपेक्टेशन दवरूं नासलें. म्हटल्यार एकलो फ्रेंड आहा म्हाजो मयुरेश साळगांवकर म्हणून. सो तेज्या स्टुडियोन म्हाजो सुद्दां सेटअप असो कांय नासलो. सो तेज्या स्टुडियोन म्हणून आमी अशें डिवोशनल सॉंग तें रेकॉर्ड केल्लें. म्हटल्यार फर्स्ट सॉंग आमी तेज्याच कडेन केल्लें, यो मोगा जें आसलें कवर. मागीर सेकेंड सॉंगूय तेज्याच कडेन केलें आनी जस्ट एक्सपेरिमेंट म्हणून एक आउट केल्लें. बट ते लोकांक अशें खूब आवडपाक लागलें आनी म्हाज्या मनान एक इच्छा आसली की अशें खंय म्हटल्यार तुवें सांगलें त्या प्रमाणे की आमच्या गोंयच्या देवाचे और देवीचेर रिलेटेड कितें तरी करपाचें. सो लयराई म्हाका लयराई जें फर्स्ट सॉंग केल्लें ताजो जो मेन आयडिया आसली ती म्हाका एक्चुली एक सॉंगा वरसून येयल्ली. म्हणजे तें एक सॉंग येयल्लें भूंय म्हाजी म्हणून, आनी तितून एक लायन आसली ती लयराई के बाई
मोर जाई माळसाई सायबिणीचें रूप म्हजें गोंय, ही जी लायन आसली ती म्हाज्या मनाक इतकी सारकी लागली की म्हाका दिसली की खरेंच अशें खंयचे तरी आमचे म्हटल्यार गोंयच्या देवाचेर एक सॉंग करचें म्हणून. सो थंयसून एक एटम्प्ट स्टार्ट जाल्लो. सो तें आयकून तुजें स्टार्ट जालें. थंयसून तो म्हाका एक दिसलें की हांवें सुद्दां करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हांवें जें सॉंग केलां लयराईचेर कोंकणी तें म्हाका दिसता मोस्ट प्रोबेबली गोंयान पयलें सॉंग आसतलें लयराईचें. म्हाका खबर ना म्हाज्या पयलीं येयलां काय म्हणून, बट फर्स्ट कोंकणी सॉंग जें लयराईचें आसा तें म्हाका दिसता हांवें काडलां. तेच्या उपरांत खूब सॉंगां येयलीं. म्हटल्यार हांव सुद्दां एग्जॅक्ट शुअर ना, मे बी कोणाक खबर आसतलें ऑडियन्सांक भितर कमेंट करूंक शकता की म्हाज्या पयलीं जर कितें येयल्लें जाल्यार सॉंग्स. बट म्हाका दिसता की कोंकणी लयराचें सॉंग पयलें आसलें तें म्हाजे थ्रू लोकां मेरेन पावलां आनी मागीर सगळीं आवट जाल्या. सो डिवोशनल सांगपा बद्दल गेलो म्हटल्यार सो डिवोशनल म्हाजी जर्नी थंयसून स्टार्ट जाली. सो लोकांक आवडपाक लागलें आनी म्हाका दिसलें की ह्याच डिवोशनल हितून फुडें वयचो, कित्याक लोकांचो रिस्पॉन्सूय बरो येवपाक लागलो, लोकांक आवडपाक लागलें न्हू. सो तितून फुडें वयपाचें हांवें चिंतलें. बट तितूनच फुडें वचो न्हू, तेच्या उपरांत म्हाजी सॉंग्स येयल्या ती डिवोशनल अशें येवना. मागीर एक पावसाच्या दिसांनी म्हणून एक सॉंग येयल्लें, मागीर आनी एक सॉंग येयल्लें म्हाजें ब्रेकअप सॉंग म्हणूंक शकता तिका. कसलें सॉंग तें म्हाका सॉंगाचें नांव याद जायना. तुज्या विणा म्हणून एक सॉंग येयल्लें. सो ती आफ्टर दॅट अशी सॉंग्स येयली. बट असो डिवोशनलानूच कंप्लिटली असो रावपाचें म्हाजो कांयच प्लॅन नासलो आनी आजून मेरेन ना की डिवोशनलानूच स्टीक जावन रावपाचो. एक्सपेरिमेंट म्हणटा तें म्हाका करीत रावपाक जाय फुडें हाच्या फुड्यान. बट डिवोशनल एक असो पार्ट आसा जो चडशे लोकांक आवडटा, म्हटल्यार चडशे लोकां मेरेन पावोंक शकता तूं तेजे थ्रू. म्हटल्यार कित्याक सगळ्यांच्या मनान आतां भावार्थ म्हणटा तो आसतात सगळ्यांक, म्हटल्यार देवाचें भक्ती करप सगळ्यांच्या मनान आसता. सो म्हाका दिसता जेन्ना डिवोशनल सॉंग्स करता तेन्ना अशें लोकां मेरेन तूं चड कनेक्ट जावंक शकता. सो डिवोशनल आसा तें कंटिन्यू करतलोच, बट तेच्या वांगडा आनीक आहा तें एक्सपेरिमेंट चालूच उरतलें. ओके, आतां सेकेंड पॉयंटाचेर येवपा म्हटल्यार फोकाचें सांगपाचें म्हटल्यार तेजी जी सुरवात जाल्ली म्हटल्यार स्पेशली फोक अनप्लग जो आमचो कॉन्सेप्ट आहा युट्यूबाचेर, जो आतां खूब म्हटल्यार खूब लोकां मेरेन पावला. ऑलमोस्ट 3.5 लाख सुमार व्ह्यूज जाल्या सद्याक. सो येस, थँक्यू. सो त्या फोकाचे बद्दल म्हटल्यार त्या स्पेसिफीक कॉन्सेप्टा बद्दल सांगपाक गेल्यार म्हटल्यार आमी तो स्टार्ट केल्लो एज एक कॉम्पिटिशनाक आमी परफॉर्म केल्लो, परिक्रमा म्हणून, जे एवरी इयर जाता. म्हटल्यार गोंयची जी पारंपारीक आमची सॉंग्स आसा, म्हटल्यार लोकगितां आनी पारंपारीक म्हटल्यार वेगवेगळ्या गांवांची जी म्हटल्यार खंयच्या उत्सवाक जी सॉंगां जाता ती घेवन एक फ्युजन करपाचें आसता. सो ते कॉम्पिटिशनाक आमकां असो सेकेंड प्लेस मेळिल्ली आनी ते लोकांक आवडलेले. सो तोच कॉन्सेप्ट घेवन आमी फुडें गेले. म्हटल्यार लोकांक जाता तितकें कळनी म्हणून. कित्याक स्पेशली की आयज कालचें जे जनरेशन आसा, यंग जनरेशन आसा, आनी जे लोक सिटीन बीन रावता तांकां आमच्या गांव वाठारांत कितें जाता तें कांय खबर नासता. सो हांवूच एक गांव वाठारांतलो, म्हणजे म्हाज्या गांवानूच खूब गजाली आसा ज्यो लोकां मेरेन पावपा सारक्यो आसा लोकां मेरेन. सो त्या सॉंगान जर पळोवपाक गेल्यार आमचे डोंगरे गांवचें सुद्दां तुका एक पळोवपाक मेळटलें, जें देवाचा आनंद. सगळे ह्या दिसांनी स्टोरीचेर घालताले तेच सॉंग आसता, देवाचा आनंद जाता हो, मायेचा उत्सव जाता हो. ही खूब खूब म्हटल्यार खूब रिल्स आनी शिगम्याचे हय ना ह्या दिसांनी घालता, शिगम्याचे रिलेटेड पोस्ट जे आसता तांकां घालता. बट ते आमचे इत्रुजाक जाता. ते मागीर ताका एक स्पेसिफीक स्टोरी आहा, ती मागीर आनी केन्ना सांगूंक शकता. आमचो गांव डोंगरे गांव सोडल्यार आडपय आनी कुणय गांवांत सुद्दां ही सेम म्हण जी आहा ती वापरतात अशें आयकलां हांवें. म्हटल्यार इवन आमच्या गांवांत तीच म्हणटात, देवाचा आनंद जाता. कित्याक आडपय क्रॉस करून रासय. हय, सो आडपयच्यान ते सुवारी वाजयतात ते रासय येता. हां ओके. म्हटल्यार अशें आसा, म्हटल्यार थंय लागीं लागींचे ज्यो आसा तांकां मे बी आसतलें तें रिलेटेड. बट अशें आमच्या गांवांत म्हणटाले ते हांवें ते अनप्लग्डान घातली आनी तेजो एक फ्युजन केलो. सो मेन कॉन्सेप्ट म्हटल्यार जे म्हटल्यार पयलीं जशें सांगलें की जशे सिटीचे लोक आसा ऑर जे न्यू जनरेशन आसा तांकां आमच्या गांवाचे बद्दल, खंयच्या गांवाचे बद्दल, आमचोच गांव आसा न्हू, खंयच्या गांवाचे बद्दल खबर ना, त्यो गजाली त्यो भायर काडपाच्यो आनी इन अ बेटर वे, म्हणजे जे लोकांक आवडटले, म्हणजे म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंट जर अरेंजमेंट करून जर बरें घातलें लोकां फुड्यान, ऑफकोर्स लोकांक आवडटा. आतां जशे तुजे डिवोशनल सॉंग्स आसात तशीच तुजी लव सॉंग्सूय आसात आनी तेतून भितर मोग सारको भरून दिसता. सो डू यू बिलीव इन लव? डिफिकल्ट क्वेश्चन आहा. बट म्हाका दिसता की लव म्हणटा तें आसा, बट म्हाका तेजो एक्सपिरियन्स अजून मेरेन असो बरो म्हणटा तसो येवना अजून. एक मे बी खबर ना लोकांक, पूण लोकांचे स्टोरी उलयता तेजे वरसून कळटा की लव म्हणून खरेंच कितें तरी आसता
आनी म्हाकाय तितको एक्सपिरियन्स असो जावना नो म्हणटा तसो. हय मोग म्हणटा सारको खरो मोग म्हणटा पळय तुका जावना काय जाला पूण तुटला ना सामको डीप म्हणटा पळय तसलो जावना. जाला तो जाला आनी मागीर फुडल्या फुड्या. पण आता सद्याक तूं सिंगल काय हो कोणाक आसा पळय हेजे आन्सर कोणाक जाय तेणें म्हाका पर्सनली DM करूंक शकता तेका हांव दिता एजो आन्सर. बट हांव इतकें सांगूंक शकता की हांव सद्याक असो आजाद परिंदा म्हणटा पळय तसो आसा. तूं सिंगल ऑर रिलेशनशिपान हें हांव सांगूंक शकना. बट कोणाक जर खरेंच कळपाक जाय जाल्यार तेणें म्हाका DM करूंक शकता. खूब जाणां विचारतात खूप जणांनी म्हाका सांगलें की हो प्रश्न विचार म्हणून सिंगल जाल्यार. खबर आहा कोण कोण विचारता कोणान विचारला तेवूय खबर आसतलें. ओके सो तुका डायरेक्टली तेणी DM करपाचें. हय कोणाक जर आसा ते म्हाका DM करात. तुमकां खरें कितें म्हाका खबर आसतलें सगळ्या लोकांक सद्याक तरी खबर आसतलें कितें आहा तें सिच्युएशन. बट तुमकां जर खबर ना खबर आसतलें पूण कोण दाखोवन दिना. कोणाक जर आसा खरेंच मनांतसून जाणपाक जाय जाल्यार DM करात. आन्सर दिता सारकें क्लियर आन्सर कितें आहा दिता. तूं आतां क्लियर आन्सर दिना आसाय म्हणा नाय म्हणना पूण तूं म्हणटा की डीप तूं तितलो जावना म्हणून तुका मोग. पूण सपोज तुका मुखार जाय जाल्यार कितें क्वॉलिटीज जाय. क्वॉलिटीज अशें कांय ना बट अशें दिसता की जे कोण आसूंक जाय पळय इन फ्युचर ते म्युजीक कॅटेगरींतले आसपाक जायना अशें दिसता म्हाका. जायना म्हणल्यार ऑपोजीट ऑर मे बी आनी खंयच्याय फिल्डांतले. कित्याक म्हाका खबर आहा म्युजीक फिल्डान सद्याक कितें चल्लां आनी कशे गजाली वयता त्यो. सो म्युजीक म्हटल्यार पॉझिटीव तशें एट्रॅक्ट जायना पळय तशें म्हणटा. म्हणल्यार तुका फेमस नाका फेमस म्हणटा तें नाकाच. खरेंच हो जो वर्ड यूज केलो फेमस पळय तुवें फेमस आसता पळय तेंच्यो खूब कटकटी आसता सद्याक तरी म्हटल्यार. आनी तेंचे ते सोशल मिडिया एक्टीव सगळें कितें आसता थोड्यांच्यो म्हटल्यार कितें म्हणटा ते सोशल मिडियाचेर जेन्ना तूं चड एक्टीव आसता पळय तेन्ना म्हाका तरी अशें दिसता की तुजें अशें रिलेशनशीप जी आसता तितून खंय ना खंय तरी मातशें अशें फाटीं फुडें जातात मातशे गजाली. अंडरस्टँड करून घेवपाच्यो आसता बट तुवें जातात ते मिसअंडरस्टँडींग आनी कितें गजाली आसता त्यो जातात अशें दिसता. सो जे डिफरंट फॉर्म्स ऑफ आतां सॉंग्स आसात पळय लव सॉंग्स मागीर क्लासिकल मागीर तुजी फोक सॉंग्स ह्या सगळ्या भितर खंयचें सॉंग करपाक तुका डिफिकल्ट लागता. डिफिकल्ट इन द सेन्स तूं म्युजीक प्रोडक्शनाचे बद्दल उलयता काय ओवरऑल म्हटल्यार स्टार्टींग कंपोजिशन आनी सगळें ओवरऑल. ओके म्युजीक कित्याक पळय जेन्ना फोक सॉंग्स बी आसता ती मागीर उतरांय बी तशी जावपाक जाय ती रॉंग आसपाक शकना. ओके ते लिरिक्साचे बटान येयलो तुका जर लिरिक्स बरोवपाचे जर तुवें म्हाका विचारलें फक्त लिरिक्साचे जर स्पेसिफिकली लिरिक्साचे जर डिस्कस करता जाल्यार म्हाका दिसता की लव सॉंग्स जी आसता पळय ती मातशी इजिली येता बरोवपाक. जी डिवोशनल सॉंग्स आसता तितून मातशें तुका चिंतून विचार करून बरोवंक पडटा. कित्याक फाल्यां सकाळीं जर खंयचें उतर रॉंग बरयलें तुवें ते लोकांचे सेंटिमेंट्स तुका हर्ट करूंक शकता. सो डिवोशनल सॉंग्स जेन्ना बरयता तेन्ना तूं मातसो केअरफूल रावन तुका बरोवपाक पडटा. लव सॉंग कित्याक तुवें तें आतां रिसंटली हें घातिल्लें पळय बिहायंड द सीन एक घातिल्ली पळय तितून तूं उतरां एक्सप्लेन करतालो की स्पश्ट येवपा जाय म्हणून. तोवूय एक पार्ट आसा म्युजीक जेन्ना तूं प्रोनावंस सुद्दां करता उतरां तेन्ना तुजी मातशी जाता तितकी स्पश्ट उतरां येवपाक जाय तेवूय लक्षांत घेवपाक पडटा. बट लिरिक्साचेर जेन्ना उलयता तेन्ना डिवोशनल सॉंग्साक मातशें तुका चड केअर घेवपाक पडटा. कित्याक तितून खूब लोकांची जी भावना आसता त्यो कनेक्टेड आसता न्हू. सो खंयच्या खंय उतरां जर गेलीं जाल्यार खंयच्याय मे बी देवाचे बद्दल जर कितें रॉंग बरयलें जाल्यार मे बी तेंचे जे लोक आसता तेंचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाता. सो डिवोशनल बरयतना मातशें केअरफूल रावंक पडटा. आनी लव सॉंग्स आसता कित्याक आमी नॉर्मली आतां जी वर्ड्स यूज करतात ती वर्ड्स यूज करून सुद्दां आमी लव सॉंग्स बरोवंक शकता. आतां कमिंग बॅक टू कंपोजिशन्स जर पळोवपाक गेले न्हू जाल्यार तशें अशें डिफिकल्ट ऑर हार्ड अशें कांय ना. म्हणल्यार कंपोजिशन जेन्ना हांव करता तेन्ना म्हाका अशें दिसता की तें नॅचरली येता. जर एक खंयचें तरी बरयल्लें सॉंग आसा देवाचे बद्दल तें अशें हार्ड ऑर डिफिकल्ट अशें पडपाना. घेवन जर बसलो ती येयली त्या टायमार ट्यून जाल्यार ती घेवन वयपाची. सेम विथ लव सॉंग्स जर खंयचें एक बरयल्लें आसा सॉंग ऑर हांव जेन्ना बरयता तेन्नाच म्हाका एकदां ट्यून सुचता. तुवें जर आतां म्हाजो मोबायल पळयलो जाल्यार तितून ऑलमोस्ट एक 300-400 अशे रेकॉर्डेड फोल्डर आसतले जे बेश्टे तशें कितें कितें वॉयस रेकॉर्डिंग केल्ले चालूच आसतलें. म्हटल्यार जेन्ना खंय असो वयता बायकाचेर ऑर केन्ना जर सुचता जाल्यार तेन्ना बेश्टें
ट्यून तरी हांव रेकॉर्ड करून दवरता, सो तेजेर मागीर मदीं सुचता मागीर तेजेर लिरिक्स बरोवपाक जाता न्हू, मागीर कोणा कडसून सुंदर बरोवंक सुद्दां घेवपाक जाता. बट मोस्टली म्हाजी जी लव सॉंग्स आसा ती हांव बरयतां. थोड्यो 2-3 आसा सॉंगां म्हटल्यार जी हांवें दुसऱ्यां खातीर केल्या. पूण तुका सिंगींग करपाक चड कम्फर्टेबल कितें सॉंग म्हणपाक? म्हटल्यार डिवोशनल लव सॉंग ना तशें क्लासिकलूय बी तेतून क्लासिकल नाल्यार सोडूच, कित्याक क्लासिकल हांव एटेम्प्ट सुद्दां करना. क्लासिकल एक असो फॉर्म आसा जो तुका इजिली असो तुका येवपाक शकना, तेज्या खातीर खूब म्हणल्यार खूब रियाज जाय पडटा. आनी हांव सद्याक शिकताय बी तें, सद्याक चालू आसा म्हाजें शिकपाचें. सो म्हाका दिसता क्लासिकल जो मेरेन तूं त्या लेवलाचेर पावना तो मेरेन तुवें क्लासिकल म्हणटा तें एटेम्प्ट सुद्दां करप ना. कित्याक क्लासिकल जर तुका सारको प्रॉपरली गावपाक जाय जाल्यार म्हाका खबर आसा की कितके वर्सांची मेहनत लागता तें क्लासिकल तुजें प्रॉपर तुज्या गळ्यांसून येवपा खातीर. सो क्लासिकला खातीर तरी नाच, कित्याक म्हाजी तरी म्हाका दिसता अशी पर्सनली की म्हाजी लायकी ना अजून मेरेन क्लासिकल गावपाची. आतां कमिंग बॅक टू लव सॉंग्स आनी डिवोशनल सॉंग्स, पर्सनली जर पळोवपाक गेले जाल्यार म्हाका दोनूय कॅटेगरीज म्हटल्यार अशी कॅटेगरी म्हणूंक शकत ना. सगळी जी सॉंग्स आसा ती सिंग करपाक आवडटा. आफ्टर ऑल सिंगींग न्हू तें, सो खंयचेंय आसा. आतां लास्ट केला आमी शिगम्याचें सॉंग जे खूब तो एक वेगळो टॉपीक. लव सॉंगूय न्हू तें, डिवोशनल सॉंगूय न्हू तें, आतां कंप्लिटली एक फोकान कशें येता तें. आनी एक डिवोशनल सॉंग्साचें सांगपाक गेल्या बद्दल म्हटल्यार एक सॉंग आसा म्हजें नमन महादेवाक म्हणून. तें सॉंग्स म्हटल्यार आयकोत ना तें, म्हाजे जितके लयराई सॉंग्स आयकला ऑर दामोदराचे सॉंग्स आयकला तितके हे लोकांनी आयकोत ना. जर ऑडियन्स पळयता जाल्यार मुद्दम स्पॉटिफायचेर चलार ऑर युट्यूबाचेर चलार नमन महादेवाक म्हणून एक सॉंग आहा तें आयका. तुवें जर आयकना जाल्यार तुवूय आयक. ते सॉंग्सा भितर हांवें म्हाजे इतके इमोशन्स घातल्या, बट ते म्हाका खबर ना लोकां मेरेन पावल्या काय ना ते. बट हांव पर्सनली सांगता त्या सॉंग्सान जे लिरिक्साच्या पॉयंटान टू कंपोजिशनाचे चड ना 1.5 मिनटाचें सॉंग आसा, धाकटें एक शिवरात्रे खातीर केल्लें. बट त्या सॉंग्सांचे इमोशन्स जे आसा पळय ते म्हाका तरी दिसता पर्सनली की तेज्यान बरे इमोशन्स हांव आनी खंयच्या सॉंगान व्यक्त करूंक आजून मेरेन तरी म्हाजे कडेन जावना. इम्पोर्ट करूंक शकना. कोण नेगेटिव्ह कमेंट्स बी दिता ना, उलोवपाचे ते उलोवपी आसता ते उलयतात न्हू. बट तुका तोंडार अशें येवन ना, तोंडार अशें कोण केन्ना सांगत ना. बट फाटल्यानसून म्हाका आयकूंक येयला की कितें रे तो फक्त स्टुडियोनूच गायता, ताका लायव्ह म्हणूंक जायना अशें. पण आतां तेजें एक स्पेशल. पूण आतां तुवें म्हणलें म्हणून तूं लायव्ह म्हणना? लायव्हान हांव सद्याक तरी ना, म्हटल्यार लायव्ह जो फील्ड आहा पळय आजून हांवें स्टार्ट करूंक ना. आनी खूब जाणांचें अशें आहा की स्टुडियोनूच गायता आनी भायर चड असो लायव्ह येयना, म्हटल्यार लायव्ह गावपाक शकना. तो चड ऑटोट्यून यूज करून सॉंगां प्रोड्यूस करता. आनी हो खूब सामको मशिरू टॉपीक सद्याक तरी. ऑटोट्यून म्हटल्यार सगळें कशें येतशें जाल्यार, म्हटल्यार लोक ऑटोट्यूनाक पळयतना कशें पळयता, एक वायट नजरेन पळयता कळ्ळें. बट सद्याची जी आतां सद्याची फेस जाल्ल्या तितून जर पळोवपाक गेल्यार ऑटोट्यून एज अ गूड म्हटल्यार लोक यूज करता तेजो इन अ बेटर वे, बऱ्या गजालीं खातीर यूज करता. आतां रिसेंट आतां जर म्युजिकल पॉडकास्ट जर कोणें पळयलें आसता जाल्यार तितून अरिजीत सिंग आमचो जुबीन नौटियाल मेन व्हडले सिंगर आसा ते ओपनली ऑटोट्यूनाचे बद्दल उलयता. कित्याक सद्याच्या आतां जी टॅक्नोलॉजी AI येयला आनी कितें येयला जे वाडत आसा तितून भितर जर तूं ऑटोट्यून यूज करिना जाल्यार खुबश्यो गजाली अश्यो आसात जे तुजे फाटी पडोवंक शकता. आतां तूं खंयचें सॉंग घे बॉलिवूडाचें, खंयचें फ्रॉम 0 to खंयचें सॉंग घे, तितून मे बी नॉर्मल ऑडियन्स आहा तांकां कळपाना. बट हांव तुका एज अ म्युजीक प्रोड्युसर म्युजीक कंपोजर सांगूंक शकता की आतां जर 100 सॉंगां जर प्रोड्यूस जाता 100रांतले 99% म्हणजे जी स्टुडियो रेकॉर्डिंग जाता ती 99% सॉंगान ऑटोट्यून यूज जाता. सो तूं म्हणटा की तूं म्युजीक प्रोड्यूसय करता, सिंगिंगूय करता, बरयताय बी, पूण जेन्ना तूं सेल्फ आयडेंटिटी दिता तेन्ना तूं आपूण कितें म्हणटा? ना, आतां जर कमर्शियली पळोवपाक गेले आतां हे 2-3 वर्सां जी म्हाजी आयडेंटिटी लोकां मेरेन पावल्या ती 50-50 आसा सद्याक. खूब जाण म्हाका अशें एज अ सिंगरूय म्हणून वळखता आनी जे म्हटल्यार पर्सनली खबर आहा हांव म्युजीक प्रोडक्शन करता तांकां खबर आहा ते म्हाका म्युजीक प्रोड्युसर ऑर रेकॉर्डिंग आर्टिस्ट म्हणून वळखता. बट म्हाका एज अ म्हाजें पर्सनली जर सांगपाक गेल्यार हांव म्हाजें म्हटल्यार हांव तुका 70% म्युजीक प्रोड्युसर म्हणूंक शकता आनी 30% सिंगर म्हणूंक शकता. सो सिंगींग करता हांव. ऑफकोर्स म्हाका म्हाजी सॉंगां आहा ती सिंग करपाक आवडटा ऑर जी थोडीं सॉंगां आहा
कंपोज करून म्हाजी स्वताची ती सिंग करूंक आवडटा. बट एज अ आयडेंटिटी जर म्हाका तुवें विचारलें तुका कोण म्हटल्यार तूं कोण सांगूंक सोदता एज अ तूं, सो हांव सांगतलो हांव म्युजीक प्रोड्युसर फर्स्ट, देन सिंगर, देन कंपोजर. इन केस इफ तूं म्युजीक इंडस्ट्रीनूच नाशिल्लो जाल्यार तूं कोण आसता आशिल्लो? ओके, म्युजीक इंडस्ट्रीन जर नासलो जाल्यार ओके, म्हाजें प्रोफेशन जें आसा म्हटल्यार हांव जें शिकलां तें आनी जें हांव सद्याक करतां हे दोन ऑपोजीट गजाली आसा, सामक्योच ऑपोजीट. खूब जाणांक खबर नासतलें बट हांवें BSc इन मायक्रोबायोलॉजी केल्या. ओके, 12th सायन्सान BSc, देन मायक्रोबायोलॉजी. आनी मायक्रोबायोलॉजी करून मागीर स्टार्ट जाला ती म्हाजी म्युजिकल जर्नी, म्हटल्यार प्रॉपर प्रोफेशनली जी म्युजिकल जर्नी स्टार्ट जाली ती आफ्टर माय डिग्री कळ्ळें. सो जर तर म्युजीक सायडीक काडलेलीच जाल्यार म्हाका दिसता आयज हांव खंय तरी एक असो फार्मा कंपनीन बीन आसतलो असलो असो काम करता, रिग्रेट काडीत कितें करता काय म्हणना, मे बी आसतलो असलो, ऑर मे बी टिचर आसतलो असलो, कित्याक म्हाजो फॅमिली बॅकग्रावंडान जे आसा ते मोस्टली टीचर आहा. सो मे बी खंय पूण रिग्रेट कित्याक, तूच शिकला न्ही तें. ओके, हो एक क्वेश्चन असो आसा की जेन्ना स्कुलान आसलो ओके तेन्ना म्युजिकाचो आवड आसलो, बट म्युजीक प्रोफेशनली सिरियसली कांय केनासलें. केन्ना अशी ग्रुप सिंगींग ऑर पॅट्रियोटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन आसता तेन्ना पार्टिसिपेट जातालें, बट म्युजिकाक सिरियसली केन्नाच घेवंक ना. तेजें एक रिजन कितें आसा की हांव ज्या स्कुलान शिकतालो त्याच स्कुलान म्हाजो पप्पा टिचर आसलो. ओके, सो एक्सपेक्टेशन वाडटात बाकीच्या टिचर्सांची की हो सरालो चेडो, तेका बाबा तूं फर्स्ट रँक घेवपाकूच जाय स्कुलान, अशें एक्सपेक्टेशन आसा टिचर्सांचे ऑर बाकीचे जे सोसायटी आसा. सो त्या टायमार तोच मायंडसेट आसलो की आसूं कितें जाय पप्पाचें नांव तरी राखपा खातीर फर्स्ट रँक म्हणटा तो येवपाकूच जाय. आनी सिन्स प्रायमरीसून तो स्टुडियस स्टुडंट आसता पळय सारको, म्हणजे त्या प्रकारे वागतालो हांव. म्हटल्यार एवरी फ्रॉम 5th to 10th सुद्दां क्लासीक फर्स्ट डे ऑफ सामको. आनी त्या टायमार सामको असो स्टुडियस स्टुडंटूच म्हणून असो म्हटल्यार अशें लोकांक खबर आसलें की हो शिकपीत भुरगो म्हणून. आनी तेज्या खातीर म्युजीक खंय ना खंय तरी अशी सायडीक उरलेली. तूं फर्स्ट बेंचार बी बसतालो? अशें फर्स्ट बेंचार अशें म्हणूंक शकना, बॅक बेंचरूय म्हणूंक शकना, मदीं खंय तरी. बॅक बेंचर मागीर जाले आमी, मागीर जो फेस येयलो पळय तेन्ना बॅक बेंचर जालें. पूण तेज्या पयलीं टील 10th सुद्दां म्हटल्यार पप्पा एज अ टिचर आसलोच म्हणून, सो त्या प्रेशरान शिकपाकूच पडटालें. सो फर्स्ट रँक म्हणून ते चालू आसलें. पूण तेज्या खातीर खंय ना खंय तरी म्युजीक म्हणटा तें सिरियसली अशें घेवना. बट आफ्टर 10th जालें, डिस्टिंक्शन येयलें ऑफकोर्स, समथींग 83-84% कितें तरी येयलो 10थाक. आनी त्या टायमार म्हटल्यार कितें आसूं, म्हटल्यार डिस्टिंक्शन जर तूं येयलो जाल्यार तुका आनी चॉयस ना, आर्ट्स हे बीन घेवन. म्हटल्यार आमगेर तरी अशी म्हटल्यार मोस्टली घरान तशेंच आसता न्ही की तूं डिस्टिंक्शन येयलें जाल्यार तुवें खंयच पळोवप ना, अशें आर्ट्स सायडीक, आर्ट्स बीन करप ना, कॉमर्स सायडीक. 83% येयला तूं सायन्सूच घेवपाक जाय, सायन्स म्हटल्यार सायन्सूच घेवप. सो सेम आमचें जालें. मागीर सायन्स घेतलें तुवें? सायन्स घेतली. पूण तुका आवड नाशिल्ली? आवड नाशिल्ली म्हणूंक शकना, शिकपाक म्हाका आवडटालें तेन्ना. बट जेन्ना टील 10th म्हणटा शिकपाक आवडटालें म्हटल्यार बरें दिसतालें. अशें बाबा शिकता तांकां मातसो चड रिस्पेक्ट मेळटा अशें दिसतालें. आनी टील 10th सुद्दां बरें. बट जेन्ना 11th जॉयन केलें सायन्स, आनी 10थाचे आनी 11थाचे जे पोर्शन आसले ते कंप्लीट डिफरंट जाले, सामकेंच खंयच्या तकले वयरसून वचपाक लागले, कांयच कळनासलें. सो खूब इन्सिडंट्स आहा 11th आनी 12th. पूण फेल जालो मागीर तूं 11थाक 12थाक? कित्याक तेन्ना खूब जाणांचे उरता. हय ना, हांवें कितें जालें आतां 11थाक जेन्ना पावलो पळय आनी 11थाचो लास्ट एग्जामीक दिसता मॅथ्स सब्जेक्ट म्हाका सामको ना. 11th हांवें क्लियर केलें. 12थाक जेन्ना पावलो आनी 12थाक तुका ऑप्शन आसता सायकोलॉजी जाल्यार मॅथ्स घेवपाक. हितून म्हळ्यार ऑप्शन आसता सायकोलॉजी डिफरंट कॉलेजीन डिफरंट आसता. सो 12थाक फर्स्ट जेन्ना गेलो हांव म्हटल्यार एग्जाम दिवपाक, फस्टूच एग्जाम जी आसता तेन्ना म्हाका मॅथ्सान सांगल्यार कोण बिलीव करपाना. मॅथ्सान म्हाका दिसता 1 मार्क्स कितें पडलो आउट ऑफ 20 फर्स्ट एग्जाम आसता, काय 1 मार्क्स काय 0 सुद्दां म्हणून खबर ना म्हाका. आनी तेन्ना सामकेंच कळ्ळें की बाबा म्हाजे खातीर न्हू हें सायन्स. बट कंटिन्यू तर करपाक जाय, मदीं सोडून तुका आर्ट्स घेवन तशें पॉसिबल नासलें. सो हांवें स्विच केलें मॅथ्सासून सायकोलॉजी घेतली. आनी सायकोलॉजी घेवन ते जालें. बाकीचे सब्जेक्ट तुका वयताले अशें, फिजिक्स सोडलें बाकीचे सगळे सब्जेक्ट अशें नॉर्मली वयताले. सो
तेन्ना सायकोलॉजी घेवन 12th पास जालो इन 69-70 असो. जेन्ना फर्स्ट इयराक पावलो तेन्ना आउट ऑफ 6-7 पेपर्स सो बॅक फर्स्टूच टर्माक. बट कशें कशें करून करून मॅनेज करून करून BSc कंप्लीट केली. आनी तेज्या पयलीं जेन्ना 12थान आसा तेन्ना म्हाज्या लायफान म्युजीक मातशी इंट्रोड्यूस जाल्ली. म्हणल्यार सिरियसनेस म्हणल्यार म्युजिका बद्दल मातसो वाडटालो. म्हणल्यार मोग जो आसता म्युजिकाचे बद्दल 12थासून स्टार्ट जालो. तेजे बद्दल एक स्टोरी आसा ती सांगूं शकता तर मागीर सांगता तुका. बट 12थासून स्टार्ट जाल्ली म्हटल्यार म्युजिकाचे बद्दल मोग. आनी मागीर तो असो कॉलेजीन म्हटल्यार कॉलेजीचे एग्जाम्स बी आसता सो थंय मातशें परतून ड्रॉप जालें. मातशें मदींच सिरियस जावप मदीं ड्रॉप जावप आनी तशें करून करून केली एकदाची BSc कंप्लीट. आनी तेच्या उपरांत मागीर म्युजिकल कितें आहा तें म्हटल्यार प्रोफेशनली हांवें स्टार्ट केलां. सो जर हांव म्युजीक फिल्डान नासलो जाल्यार खंय तरी अशेंच म्हाजे डिग्रीचे रिलेटेड खंय तरी ऑर खंय तरी असो सायन्स टीचर मे बी खंय आसूंक शकतालो. बट फॉर्च्युनेटली म्हणटा हांव थंय ना आनी म्हाका खूब बरें दिसता आतां सद्या खंय तरी. पूण तूं आतां गोंयान खूब सक्सेसफूल आसा पूण तुवें केन्ना अशें तुजो थॉट बी आयला की आपूण खंय तरी भायर वचपा जाय आशिल्लो या भायर वचपाचो मुखार प्लॅन आसा गोंयान इतलो स्कोप ना म्युजिकाक बी म्हणून? ओके सो गोंयान हय एक्चुली पळोवपाक गेल्यार स्कोप ना अशें म्हणना. बट गोंयान तुका म्हटल्यार गोंयान तुका तो प्रॉपर ऑडियन्स मेळना म्हाका अशें दिसता. तुवें कितकेंय सुद्दां बरें लेवलाचें प्रोडक्शन केलें ऑर बरें लेवलाचें कंपोजिशन सुद्दां केलें न्हू गोंयान तुका तो ऑडियन्स कॅप्चर करपाक व्हेरी डिफिकल्ट अशें दिसता म्हाका. बट म्हाजें कितें आसा की म्हाका आजून तरी म्हाजो असो भायर वयपाचो प्लॅन ना. बट खंय जर भायर म्हटल्यार जे फेमस लोक आहा तेंच्या वांगडा जर काम करपाची जर ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार ऑफकोर्स हांव वयतलो. केन्ना दिसला की म्युजीक सोडू अशें? ना आजून मेरेन तरी असो कंप्लिटली म्युजीक सोडपाचो असो केन्ना तरी विचार येवत ना. बट एक टायमार अशें दिसता की जे हांव लोकां खातीर काम करता पळय तें बंद करून स्वताचेंच करचें. फक्त म्हाजें ओन आहा तीच सोंगां लोकांक आवट करचीं आनी मे बी तितून म्हाका फायदो जावपा ना म्हणजे फायनान्शियली तितको हांव तितून ग्रो करूंक शकपा ना. बट अशें दिसता की जे म्हाजें पर्सनली जें कितें आसा पळय तें लोकां मेरेन पावोवचें अशें दिसता. कित्याक एक टायम अशें येता की लोकांचें जेन्ना तूं काम करता करता पळय तुवें लोकांक बरें सुद्दां तुजे इनपुट्स घातले की एक पॉयंटार अशें आसता की नाका आपल्याक अशें नाका मातशें तें तशें कर मरे पयलीं तेंच सेम मेंटेलिटी घेवन येता बाबा अशेंच पयलींचें आहा तशेंच कर. तुवें तुजें 101% तितून घातलें एक्स्ट्रा आपलें जावन कितें तरी सुद्दां तो मनीस येता आनी सांगता तुका नाका नाका आपल्याक हें आवडूना पयलींचें आशिल्लें तशेंच कर आनी अशें कर. सो त्या टायमार अशें दिसता की करता तरी कितें लोकांक खातीर तुवें तुजो 100% सुद्दां दिवन लोकांक आवडना जाल्यार मागीर तितून पॉयंट कितें आसा. पूण तुजी एक्चुअल जर्नी स्टार्ट खंयच्यान जाली म्युजीक जर्नी? म्युजिकल ओके सामकी सुरवातीसून सांगपाक गेल्यार सामको ल्हान आसलो तेन्ना म्हटल्यार म्युजिकल बॅकग्रावंडासून कोणूच ना आमगेर घरान. सगळे अशे लिसनर्स गूड लिसनर्स म्हणटा पळय जेंकां म्युजीक आयकपाक आवडटा तशें. म्हटल्यार म्हाजो पप्पा भाव बीन सगळ्यांक अशें आवडटालें पयलीं. आनी जेन्ना हांव तिसरेक सुद्दां तेचे पयलीं दुसरेक तिसरेक बीन आसलो तेन्ना आमगेर रेडिओचेर पप्पा पयलीं ते आकाशवाणी लायतालो. सो रेडिओ जावन मागीर म्हाका दिसता थर्डाक कितें आसतना काय सेकेंडाक कितें तरी आमगेर DVD प्लेयर हाडलो CD घाल्ला पळय. सो आनी ते स्पिकर्स सो तेन्ना स्पिकर्स म्हटल्यार ती तेन्ना स्टार्ट जाल्लें आमगेर म्हटल्यार पप्पाक संवय आसली आयकपाची. म्हटल्यार ताका आवडटालें की जितेंद्र अभिषेकी जे आमचे आसा अशें म्हटल्यार तेजी सॉंग्स आसा अजीत कडकडीची बीन पयलीं सॉंगां आनी ती जेन्ना तो लायतालो घरा कडेन रातचे आमचे न्हिदचे पयलीं बीन अशें म्हटल्यार शांतपणे लायताले आनी सगळीं बसून आयकतालीं अशें. सो तेन्नासून एक अशी आवड निर्माण जाल्ली म्युजिकाचे बद्दल की खरेंच म्युजिकान कितें तरी आसता जें अशें म्हटल्यार जें तुका बरें दिसूंक शकता म्युजीक आयकून ऑर म्युजीक जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना बरें दिसूंक शकता अशें. सो तेन्नासून एक म्युजिकाचे बद्दल एक आवड निर्माण जाल्ली. बट सिंगर ऑर सिंगींग तशें कांय नासलें बेश्टी अशें तें आयकून तेच्या फाटल्यान म्हणप. सो थंयसून स्टार्ट जाल्लें आनी मागीर फुडें CD बीन येताले प्लेयर्स नॉर्मल बॉलिवूड सॉंग्स म्हणून तूं नाच ते म्हटल्यार तितकी म्हाका तरी आवडत नासली पयलीं आयकताली ती म्हटल्यार अशी आमची भक्ती गितां बीन आसताली पयलींची ती आयकपाक म्हटल्यार जेन्ना ल्हान आसतालो तेन्ना ती आयकपाक संवय जाल्ली मे बी. आनी आफ्टर दॅट मागीर घुमट आरती संजय गांवकर म्हणून एक सर आसा तो तेन्ना त्या टायमाचेर संजय गांवकर सरांची CD येयल्ली. सो घुमट आरतीन म्हाका थंयसून म्हाका दिसता म्हाजी
अशी आवड जी आसा घुमटाची ती CD आयकोन तेन्ना संजय गांवकरांची CD येयल्ली तेन्ना घुमटार तिची म्हाजी अशी म्हटल्यार त्यात म्युजिकूच न्हू ती घुमटार ती म्हणून थंय म्युजिकान थंय मातसो इंट्रस्ट वाडपाक लागलो की घुमट मागीर शामेळ बाकीचे म्युजिकल गायन म्हणून अशें स्पेसिफिकली हांव असो गायन म्हणटा तितून असो फोकस नासलोच बट जेन्ना स्कुलान पावलो आनी अशें स्कुलान म्हटल्यार ते खंयचे खंयचे भुरग्यांक तुमी सिलेक्ट करता न्हू अशें खंय येता तो तितून म्हाका 1-2-3 सरांनी नोट केलो की म्हणटा मातसो तरी सो एकाय घेवया आमी कॉम्पिटिशनान सो स्कूल टायमार पॅट्रिऑटीक सिंगींग कॉम्पिटिशन्स बीन आहा तितून पार्टिसिपेट जालो आनी स्कूल टायमाचेर अशेंच तितून म्युजिकान असो सिरियसनेस म्हणटा तो कांय नासलोच बेश्टे अशें कॉम्पिटिशनांनी बीन पार्टिसिपेट जावं पण जेन्ना टर्नींग पॉयंट म्हणटा तो म्युजिकाक सिरियस घेवपाचो टर्नींग पॉयंट जो येयलो म्हणटा तो म्हाजो 12थाक जेन्ना 12थाक आसलो तेन्ना एक कॉम्पिटिशन आसलें आमचें फादर आग्नेल हायर सेकंड्रीन सो थंय सिंगींग कॉम्पिटिशन आसलें आनी आमच्या क्लासीनसून असो सिंगर असो कोण नासलो सायन्स 12 सायन्सांतून कोण नासलो सो म्हाका दिसलें की ओके हांव म्हणटा बेश्टो सादारण तरी न्हू सो घेवया पार्टिसिपेट करुया आनी 2 कॅटेगरी आसल्यो कोंकणी आनी एक इंग्लीश कॅटेगरी आसली कोंकणी जी कॅटेगरी आसली ताका ऑलरेडी एकल्या चेडवान नांव दिलें म्हटल्यार आमच्या क्लासींतले सो उरलें आतां इंग्लिशूच आनी म्हाजो एकलो भाव आसा म्हटल्यार 3 जाण भाव म्हाका सो तितून एकलो भाव म्हाज्यान जो व्हडलो आसा म्हटल्यार म्हाज्यान नेक्स्ट जो आहा सो ताका अशी आवड इंग्लीश सॉंग्सां बीन आयकपाची आनी तो तशी लायतालो घरा कडेन आनी ती आमी म्हणटाले बेश्टे सो एक सॉंग आसलें इंग्लीश जे म्हाका अशें पार्ट आसलें तोंड पार्ट आसलें आतां आसा बट तें म्हणटा सद्याक हांव इंग्लीश बट तें एक सॉंग आसलें खंयचे ते ऑल ऑफ मी म्हणून एक सॉंग आसलें जॉन लिजंडाचें आनी तें अशें तोंड पार्ट म्हटल्यार आयकतालो डेली सो तोंडार आसलें सो मिसीक म्हटलें हांव म्हटलें पार्टिसिपेट करता ह्या कॉम्पिटिशनाक बेश्टोच म्हणून गेलो आनी फादरान म्हटल्यार तेन्ना कितें थंय अशें खूब म्हटल्यार आमची जी एरिया आसा पळय आक्षी गोंयल थंय खूब अशे म्युजिशन्स म्हटल्यार म्युजीक म्हटल्यार खुबशे क्रिश्चन फॅमिलीज जे आहा तितूंतल्यान खूब अशे बरे बरे म्युजिशियन्स आहा त्या वाठारांत आनी ते ऑलरेडी थंय म्हटल्यार आमच्या हायर सेकंडरीन शिकताले ऑलरेडी सो म्हाका असो कांय होपूच नासलो की हांव थंय वयतलो आनी असो पार्टिसिपेट बेश्टें करूंक जाय म्हणून केल्लें बट कितें जालें इंग्लीश कॅटेगरीन अशें जालें की ऑलमोस्ट आतां कितक्यो 9-10 क्लासी आसताले हांवें परफॉर्मन्स बीन दिलो आनी परफॉर्मन्स बरो जालो आनी ओवरऑल म्हाका 2nd प्लेस मेळ्ळी इंग्लीश कॅटेगरीन आनी फर्स्ट तो सायन्सांतलो आनी कोण 11थांतलो कोण सायन्साचो आनी म्हाका 2nd प्लेस मेळ्ळो आनी हांवें चिंतू सुद्दां नासलें की म्हाका आनी प्रायज मेळटलो म्हणून तेवूय बीन फादर आग्नेल असले हायर सेकंडरी जंय सगळे म्युजिकल अशें म्हटल्यार चड अशें आसा सिंगर्स बीन खूब आसताले तर सो त्या टायमार म्हाका 2nd प्लेस मेळ्ळी सो थंय एक क्लिक जालो की आनी तेजे पयलीं अशें 10थाचे उपरांत एक म्हटल्यार अशें 9th 10th 11th म्युजिकान कांयच म्हटल्यार कांयच टच नासलो बेश्टोच असो अशें घुमटारती बीन तशें करताले बट असो सिंगिंगाची तितून कांयच नासलो टच बट 12थाक जेन्ना त्या कॉम्पिटिशनाक प्रायज मेळ्ळो थंय म्हाका दिसलें की हांवें खंय ना खंय तरी करपाक जाय सिंगींग बीन अशें बेश्टें तरी स्वता खातीर तरी करपाक जाय म्हणून सो 12th जालें 12थाचो रिजल्ट येयलो परतून फर्स्ट इयराक सायन्साक पावलो थंय उरलो परतून सायन्साचे हितून थंय परतून सगळें गेलें म्हटल्यार म्युजिकाचो टच गेलो परतून बट एक टायमार अशें दिसलें की ना बाबा हें सायन्स बीन आमकां न्हू परतून म्युजीक स्टार्ट केल्यार बरी काय ना अशें सो थंय मागीर परतून फर्स्ट इयराक हांवें गिटार शिकपाक स्टार्ट केलें आनी जेन्ना गिटार शिकपाक स्टार्ट केलें तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की म्हाजी ओन सॉंग्सां अशें रेकॉर्ड करून घालपाची और म्हटल्यार थंयसून मातशें अशें सिरियसनेस घेवपाक स्टार्ट केलें हांवें फर्स्ट इयराक आसतना तेन्ना गिटार क्लास स्टार्ट केली आनी तेन्नाच हांवें गायनाच्यो फर्स्ट क्लासीस स्टार्ट केल्यो अश्यो प्रोफेशनली तेजे पयलीं कांय शिकोवप बीन ना फर्स्ट इयराक आसतना दिसता अशें शिकपाक मातसो गेलो प्रोफेशनली क्लासिकल आनी तें जेन्ना शिकपाक स्टार्ट केली थंयसून मातसो इंट्रस्ट वाडपाक लागलो म्युजिकान आनी गिटार म्हणटा तूं शिकतालोच न्हू हांव सो म्हाका अशें आसलें की आतां नॉर्मली सॉंग्सचे लोक बीन युट्यूबाचेर आनी युट्यूबूय तेन्नाच मातसो ग्रो जातालो सो युट्यूबाचेर लोक सॉंग्स घालताले न्हू आनी ते अशें कॅरिओके ट्रॅक घेताले तेजेर म्हणटाले आनी घालताले पूण म्हाका ते कॅरिओके ट्रॅक ते क्लीन नासताले अशें म्हाका दिसतालें की ना बरो क्लीन एक ट्रॅक जावचो आनी तेजेर गावन म्हटल्यार म्हाजें प्रेजेंटेशन तें लोकां भितर म्हटल्यार लोकांक दाखोवचें सो थंयसून एक थॉट येयलो अशें म्हटल्यार म्युजीक प्रोडक्शनाचो म्युजीक प्रोडक्शन म्हणून अशें हांवें स्टार्ट करून नासलें एज अ सिंगरूच म्हणून म्हाका अशें लोकां मेरेन पावपाचें आसलें एज अ सिंगरूच म्हणून बट
त्या कारणा खातीर म्हटल्यार जो ट्रॅक आसता तो म्हाका असो क्लीन असो जावं आसलो, म्हटल्यार आउटपूट जो आसलो तो म्हाका असो बरे भशेन लोकां मेरेन पावपाक जाय. सो त्या रिजना खातीर हांवें म्युजीक प्रोडक्शन म्हटल्यार अशें तेजेर रिसर्च केलो की कसो ट्रॅक करता, कसो ट्रॅक करूंक शकता तूं, तुजो स्वताचो कसो ट्रॅक करूंक शकता इन्स्ट्रुमेंट घेवन. आनी थंयसून हांवें स्टार्ट केल्लें. म्हाका दिसता सेकंड इयराक आसतना हांवें एक म्हाजें म्हटल्यार फोनाचेर तेन्ना म्युजीक प्रोडक्शन करतालो. FL स्टुडियो मोबायल म्हणून आसलो तेन्ना फोनाचेर. सो फोनाचेर हांवें स्टार्ट केल्लें. म्हटल्यार तेजेर कॉर्ड्स बीन मातशें कितें कितें शिकलो. गिटार तर शिकतालो. गिटार म्हाका तें रेकॉर्ड करूंक मेळनासलें कित्याक म्हाजे कडेन इक्विपमेंट्स कांय नासले. सो तेजेर कितें इन्स्ट्रुमेंट्स आसताले तेच अशे तेंचे कॉर्ड्स बीन करून मोबायलाचेर स्टार्ट केल्लें हांवें सामकें पयलीं. इवन म्हाजें जें नरकासूर सॉंग एक आसलें म्हटल्यार 2018 काय 19 दिसता म्हाका तें, अशें खूब व्हायरल जाल्लें तें लोकांक अशें एक्चुली आयकल्यार बिलीव जावपा न्हू. तें फूल सॉंग आसा तें A to Z फूल स्क्रॅच मोबायलाचेर केल्लें आसा सॉंग फूल स्टार्टींगसून. सो थंयसून मातसो तें सॉंग जेन्ना केलें पळय तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की कितें तरी म्हटल्यार म्हाजे कडेन जावंक शकता म्युजीक प्रोडक्शन. सो थंयसून हांवें म्युजीक प्रोडक्शन मातशें अशें सिरियसली घेवपाक स्टार्ट केलें. पूण हो स्टुडियो बी घालपाक मागीर तुका सेटअपाक डिफिकल्ट जावं ना? हय तेंच म्हणटा. तें मागीर फुडली फेस येयली की जेन्ना हांवें अशी आतां सॉंगां घालपाक स्टार्ट केली ती लोकांक आवडपाक लागली. आनी तेन्ना हांव म्हाज्या बेडरुमानूच करतालो सगळें. एक म्हटल्यार इक्विपमेंट्स जे आसता ते घेतले थोडे करून. फर्स्ट एक तो सावंड कार्ड घेतलो. खूब एक्सपेरिमेंट केले पयलीं म्हटल्यार खूब आहा सांगपाक गेल्यार बट ते चड लेंथ जातलें. एक्सपेरिमेंट्स केले कितें मायक कसो लायता एका तें करून मातशें केलें. आनी मागीर एक प्रॉपर हांवें सावंड कार्ड म्हणून आसता तो घेतलो. एक मायक घेतलो तेजेर प्रॉपर रेकॉर्डिंग करपाक स्टार्ट केलें. स्टुडियो असो स्टार्ट केल्यार बरो काय ना अशें थॉट येयलो. बट स्टुडियो जेन्ना तूं चिंतूंक वयता तेन्ना तुका मेन गजाल आसता ती फायनान्स. फायनान्शियली तुका तितकोच आसपाक म्हटल्यार तितको स्टेबल आसपाक जाय पडटा जर तो स्टुडियो जर प्रोफेशनली सेटअप करतलो जाल्यार. आतां हांव घरा कडसून काय सगळें मागूंक शकनासलो. मागूंक जातालें बट म्हाका जाल्यार म्हटल्यार ल्हानपणासून संवय म्हटल्यार संवय नात म्हाका म्हटल्यार अशें मागपाचें कितें म्हाका हें जाय तें जाय. म्हाजें अशें की म्हटल्यार कितें दिता तूं तें हांव घेतालो पयलींसून अशें. म्हटल्यार केन्नाच अशें म्हाका हेंच जाय तेंच जाय म्हणून केन्नाच मागोना. सो पयलींसून तशेंच आसलें. सो जेन्ना कॉलेज जाली सोमतोच हांवें एक पार्ट टायम जॉब म्हटल्यार जॉबाक गेलो वीच वॉज आउट ऑफ म्हटल्यार कंप्लिटली आउट ऑफ माय फिल्ड म्हणटा तसो. कॉल सेंटरान हांव एक काम करतालो. सो नायटीक रातचें डेली वचोन थंय. सो कॉल सेंटरान थंय काम करून थंय मातशी सॅलरी येताली ती एक 2-3 म्हयन्याची मातशी सेव केली. आनी सेव केली म्हणून आमचो घराचो वयलो एक म्हटल्यार हें आसलो स्पेस आसलो खाली. सो थंय म्हटल्यार चल स्टुडियो ना तर बेश्टो एक म्हाका पर्सनल रूम तरी करुया फॉर म्युजीक. स्टुडियो असो न्हू. सो तो एक बांदून घेतलें. सो आतां म्हाका आजून याद आहा की स्टार्टींग जेन्ना स्टुडियोचो जो प्लॅन आसलो तो स्वताक हांवें म्हटल्यार आतां कोणी आसता ते कोणाक हाडून बीन करता न्हू असो प्रोफेशनली. तो म्हाका आजून याद आसा की हांवें स्वता बाबा इतके स्क्वेअर मिटराचेर हें जावपाक जाय तितके स्क्वेअर मिटराचेर तें म्हटल्यार बेश्टो रुमाचेंच म्हणटा तुका. सो मागीर ते चिरे म्हटल्यार ते ब्रिक्स बीन हाडपाचे तेंची बाबा रेट कशी आहा. 3 म्हयन्याच्या पयशांनी तुवें अशें 3 म्हयन्याच्या पयशांनी म्हटल्यार ते घेतले. थोडे मागीर घरा कडसून म्हटल्यार जस्ट एक रूम बांदपाक जर बेश्टो बारीक म्हाजो स्टुडियो पयल्यार खबर आसतलो लोकांक की चड व्हडलो ना धाकटोसो रूम आहा. सो तेज्या खातीर कितको एस्टिमेट आसलो पळय तितको हांवें कलेक्ट केलो. थोडे मम्मी कडल्यान घेतले थोडे भावा कडल्यान घेतले आनी म्हाजे जे आसले पळय थोडे ते घातले. आनी जितके एस्टिमेटाक बसता तितके भितर ते प्लॅन काडलो की सगळे बाबा इतके भितर चिरे येतले इतके भितर ते. आनी ते अशें कोणाक प्रोफेशनल अशें कोणाक सांगना जे नॉर्मल अशे गवणे बीन आसता पळय तेंकांच बाबा सांगलें हाडून म्हाका मातसो एक असो करून दी सवाय भितर केलेंय बी तेन्ना सगळें. हांव याद आसा अशी चिरे सुद्दां हाडपाक हांव स्वता वयतालो बाबा अशें घाल ते गाडयेन घाल रिक्षेन घाल हाडप घेवन घरा कडेन येवप सकयल्यानसून चिरे सुद्दां त्या टावरची. आनी हाडलें वयर मागीर ते रूम नॉर्मल सेटअप जालो. आतां जेन्ना रूम सेटअप जालो पळय तेन्ना म्हाका एक म्हाजी प्रायवसी मेळ्ळी की तूं तुजें काम करूंक बेडरुमान कितें जातालें आमचो कॉमन बेडरूम आसलो की पप्पा आसतालो थंयच हांव सगळें काम बी करतालो. सो तांकां म्हटल्यार डिस्टर्ब जातालें केन्ना ती भितर येयली रेकॉर्डिंग करतना. सो म्हाका आतां एक पर्सनल स्पेस मेळ्ळो म्हणून मागीर हांवें चिंतलें की हांगाच मातसो जर डेवलप करूंक शकता हांव. बट अगेन प्रॉब्लम फायनान्स म्हटल्यार फायनान्साचो प्रॉब्लम जालो परतून. परत मागीर सावंड प्रूफ बी आसपा जाय. हां ते खूब गजाली आसा खूब म्हटल्यार हांवें इतको रिसर्च केला त्या गजालींचेरशी कोण बिलीव सुद्दां करपा ना. हांवें स्वता आतां सद्याक जो स्टुडियो आहा पळय जितून जी सावंड पॅनल सुद्दां आहा पळय
ती स्वता हांवें म्हाज्या हातींनी करून थंय लायिल्ली आसा. जी पेनस जी लाकडाची पेन आसा पूण कोणाक बिलीव जावपाचो, कोणाकूय सांगता हांव केन्ना येयला अरे बाबा हांवेंच केला म्हणून सगळें फूल डिजायनींग सुद्दां हांवेंच केला म्हटल्यार खंयसून युट्यूबासून आनी कोणासून पळोवन म्हटल्यार अशें कोणाचें कित्याक दुसऱ्या कडेन जर गेलो तुका पयशांची गरज आहा न्हू. आतां तुका बेश्टो सुद्दां प्लॅन कोणाक आर्किटेक्चर म्हटल्यार तुगे पयशेच जाय ऑलमोस्ट लाखांनी म्हणटा थोडे चडूच घेता पयशे. म्हटल्यार स्टुडियो जर प्रॉपर तूं खंयचे आसा इंजिनियरा फुड्यान गेलो किंवा आपल्याक डिजायन करून दी अशें प्रॉपर एकॉस्टीक तुका लाखांनी खूब खर्च येता. सो तें कट करपा खातीर हांवें म्हाज्या रिसर्च केलें आनी केलें सगळें. आत्तां सद्याचे तरी सिच्युएशनान अशें पावलां की म्हाजो जो स्टुडियो आसा तो म्हटल्यार गोंयचे जे म्हटल्यार नांवाचे जे स्टुडियो आसा म्हटल्यार जंय खूब लोक काम करता ते कॅटेगरी भितर म्हाका दिसता येता. ऑलमोस्ट टॉप 5 जर अशे स्टुडियोंची चडशीं सोंगां रेकॉर्ड बी जाता तितून जर पळयल्यार गेल्यार म्हाजो एक स्टुडियो देवाच्या कृपेन मे बी येता अशें म्हाका दिसता. आतां सद्याक तरी खूब आर्टिस्टा वांगडा काम केलें म्हटल्यार खूब आतां म्हाका दिसता हांवें एक टायमार जे आर्टिस्टाच्या वांगडा फक्त वचोन फोटो काडपाचें चिंतलेलें ते आर्टिस्ट स्वता म्हाज्या स्टुडियोन येवन म्हाज्या वांगडा काम करून सगळें सिंगींग करून गेले. इवन खुबशे मास्टर्स अशे आसा जे म्हटल्यार सर जे घुमट आरती शिकयता ओर कितें शिकयता तेंच्या वांगडा हांवें अशें केन्ना चिंतूच नासलें लायफान की म्हाका एक फोटो अशें म्हटल्यार अशें तेंच्या वांगडा म्हाका काम सुद्दां करपाक मेळटा. बट म्हाका दिसता चडशे जे गोंयचे कलाकार आहा फोकान ऑर खंयचे हितून ते म्हाका दिसता चडशे लोक म्हाजे हितून स्टुडियोन येवन काम करून गेला. आतां तूं जसो म्हणटा की बाकीचे जशे तुजे हितून येता सो तूं आतां फेमस जाला. सो फेमस जावन कितें तुका चेंज फील जाता? ना चेंज अशें कांय ना. म्हाजें एकूच आसा तूं खंय जर पावलो सुद्दां न्हू लायफान हांवें पयलींसूनच चिंतलां तूं खंय कितक्याय लेवलाचेर पावो खंयसून. आयज काल कितें जाता मातशे लोकांक आतां थोडे आतां आसता इन्फ्लुएन्सर बीन थोड्यांक एक 10,000 15,000 फॉलोवर्स जाले की मातशें तेंकां येता अशें आमी व्हडलो आनी हें तें. म्हाका दिसता पूण म्हाजें एक आसा तूं फॉलोवर्स जाल्यार सोडूं तें हांव घेवनूच बसना नंबर्स बीन तें. सद्याक तरी इंस्टाग्रामाचेर जे म्हटल्यार फॉलोवर्स बीन आहा थोड्यांक दिसता की इतके फॉलोवर्स जाल्यार हो बरो आसा. बट तशें कांयच ना. तूं आयज कितकी मेहनत केली जर आर्ट फिल्डान म्हणजे तूं डान्स आसूं ऑर तूं म्युजीक म्हटल्यार म्युजीक जर तूं म्युजीक करता ऑर सिंगींग करता तुका आयज तितको वालोर मेळना. खूब डिफिकल्ट ग्रो जावपाक इंडस्ट्री. सो हांवें तें सोडूनच दिलां की बाबा इतके फॉलोवर्स जावपा आनी तितके फॉलोवर्स जावपा जाय म्हणून. जावपाचें आहा तें जातलें देव कितें दिवपाचो आसा दितलो आमी घेवपाचें आनी आमचें काम करपाचें. बट तूं खंयी सुद्दां पावलो न्हू खंयच्याय लेवलाचेर जाल्यार म्हाका अशें दिसता की सदांच डावन टू अर्थूच रावपाक जाय. लोकांक बरे भशेनूच लोकां कडेन उलोवपाचें आनी जे आपल्याक बरें आहा तेंचे कडेन बरें वागपाचें. जे वायट आहा तेंचे कडेन सुद्दां बरें वागपाचें. आनी म्हटल्यार म्हाका तरी अशें भाव मेळटा आसतलो पूण तुका भाव खूब भाव मेळटा आसतलो खूब मेसेजी येतात आसतल्यो. हय ते येतात बट लोकांक जितके दिसता तितके तरी ना. लोकांक दिसता की भल्ला मेसेजी DMs रिप्लाय करना आनी फक्त एकूच म्हाका टायम आतां सद्याक कितें मेळना खूब डिफिकल्ट जाता की मॅनेज करपाक. सगळ्यांक रिप्लाय करता जितली तुका मेसेज करता तेंकां ट्राय करता जाता तितक्या. म्हटल्यार जर तर रिक्वेस्टीन जर वचना रिक्वेस्ट जर आसता पळय तितून जर वचना जाल्यार नॉर्मल जे आसता तेंकां हांव ट्राय करता की रिप्लाय दिवपाची. बट आतां ह्या ऑलमोस्ट एक 5-6 म्हयन्यांनी म्हाजें अशें जालां लोकां मॅनेज की शिवाचो इतको बिजी मनीस म्हणटा ते कोण नाच म्हणटा हे गोंयान म्हणटा सगळे. पूण चलयांक बी रिप्लाय करता तशें कांय ना. तशें स्पेशल अशें चेडवां खातीर तशें कांय ना. म्हटल्यार नॉर्मली सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करता नॉर्मल. बट इग्नोर करना. इग्नोर अशें कांय ना. इग्नोर कित्याक कोण जर मेसेज करता जाल्यार ताका रिप्लाय करूंकूच जाय. कितको तूं कोणूय आसूं मागीर तुजो एक म्हटल्यार ते सेम म्हणटा तुका थोडे फॉलोवर्स पळोवन रिप्लाय करता आनी हें करता. तुजो एक फॉलोवर्स आसा आनी तुजे 10,000 फॉलोवर्स आसले तुवें जर म्हाका मेसेज केले म्हटल्यार बरें कितें कॉम्प्लिमेंट दी बरो कितेंय आसूं ताका रिप्लाय करूंकूच जाय न्हू. सो आतां नांव जातकीर अशें कितें जालां जें पयलीं जायना आशिल्लें. 2-3 लोक तुका वळखता जेन्ना तूं भायर वयता अशें खूब जाण मेळटा. म्हटल्यार अशें नॉर्मली अशें ते शिवनायक वयता असो म्हटल्यार नॉर्मल अशें उलयतना. सो थंय खंय नाल्यार खंय मातशें अशें अनकम्फर्टेबल दिसता की तूं जर तुज्या आतां फ्रेंड्सां वांगडा तुजो म्हटल्यार तूं पर्सनल तुजो टायम स्पेंड करूंक गेला म्हटल्यार तुजे फ्रेंड्स आतां तूं चील करता खंय बसला मागीर तेन्ना जर कोणी मेळ्ळो मागीर ते हितूनसून पळयता अरे शिवनायक मरे थंय खाजी घालता हें करता तशें म्हटल्यार कळ्ळें न्हू.
ते म्हटल्यार तूं जर तुजें पर्सनल सुद्दां टायम जेन्ना स्पेंड करता तेन्ना तुका जेन्ना लोक म्हटल्यार तुका वळखता न्हू, सो तुका तें चिंतून करूंक पडटा की बाबा तुका मातशे लोक पळयतले. पण तशें हेंवूय ना की आमी सामके फेमस आनी आमकां सगळे लोक आमकांच पळोवपाक येता, तशें ना. मे बी एक 100 जाणांचो एकलो मे बी वळखत आसतलो, बट तो एकल्याचें सुद्दां मागीर तें तशें जाता न्हू. आज जेन्ना तूं तुजे पास्ट लायफाचें चिंतता, तूं कितें रिग्रेट करता? रिग्रेट म्हाका दिसता एकूच गजाल आहा जी रिग्रेट करता, की हांवें ज्या टायमार म्युजीक कॉलेजीन एडमिशन करपाक जाय आसलें त्या टायमार हांव खंय नाजाल्यार खंय तरी सायन्साचे वाटेन गेलो. एक तर हांवें जर म्युजीक कॉलेजीन मे बी ऑर एनी म्युजिकल इंस्ट्रुमेंटाक जर म्हणजे खंयचे इंस्ट्रुमेंट जर सिरियसली शिकपाक स्टार्ट केल्लें जाल्यार मे बी आज खंय नाजाल्यार खंय म्हाजें म्युजिकल जी जर्नी आसा ती मे बी आनीक खंय तरी एनहेन्स जातली आसली अशें दिसता. सो रिसंटली तुज्या शिगम्याचेर एक सॉंग सारकें व्हायरल जालां, तें मातशें म्हणून दाखय. खंयचें मंडलेश्वराचें तें? हय. ओके, जस्ट 2 लायनी. म्हण, तुका जाय तितलें म्हण. सुवर्ण रथार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मूर्ती, धावतात घोडे घोडे वायुगती. सुवर्ण रथार बसल्या देवा मंडलेश्वराची मूर्ती, धावतात घोडे घोडे वायुगती. सुवर्ण रथार देव सुवर्ण रथार बसला, सुवर्ण रथार देव सुवर्ण रथार बसला. येस. ओके. वाव. आता आम्ही एक फन गेम खेळूया, पिंकी प्रॉमिस. पिंकी प्रॉमिस म्हणल्यार हांव तुका क्वेश्चन विचारतलें, तेजो तुवें आन्सर करपाचो. इन केस इफ तुजे कडेन आन्सर ना जाल्यार तुका एक शॉट मारची पडटली, आनी इन केस इफ तूं आन्सर सांगता जाल्यार हांव पितलें. कित्याक शॉट सर? आं, तें पळय पिवन पळय. एनी वन गोवन फिमेल सिंगर यू वूड लायक टू डेट? फिमेल सिंगर? अरे रे रे, कोण आसा? कोण ना? कोणाचें तरी नांव घेवचेंच पडटलें नाल्यार पिवपाक जाय. फिमेल सिंगर कोण आसा अशें बरी डेट करपा सारकी? गोवन? गोवन 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 कितली आसात? दी पळोवया ऑप्शन. असो हांव दिना. ऑप्शन आसल्यार दी मुगो, मागीर चित्ता आनी सांगता. कोण आहा सांग सिंगर, कोण आहा पयली गोवन? खूब आसात. सांग मुगो नांव तरी सांग. अशी फेमस असपाक जाय अशी ना. सिंगर, गोवन फिमेल सिंगर जेंकां तूं वळखता, नॉट नेसेसरी की ती फेमस आसा. घुमट आरतीनी म्हणपाक शकता, कित्याक न्हय? ना ना, पिता पी फाल्यां तूं सांग. बऱ्या बरें आसा? बऱ्या बऱ्या. ओके, नेक्स्ट. सगळी पिवंक म्हणटा दिसता ती. एनी वन गोवन सिंगर यू डोंट लायक पर्सनली? शी पर्सनली नांवां कोणाचीच घेवंक ना, बट आसा खूब जाण. पर्सनली हांव नांव घेवंक शकना कोणाचीच. हिंटूय अशें ना, बट थोडे सिंगर आसा खूब जाण अशे हेट अशें म्हणना, बट थोडे सिंगर आहा जे अशे कॅरिओके शोज बीन करता. बट हांव नांव सुद्दां नकळो ते सिंगराचे, बट ते म्हणटना सामके अशे सामके वेगळेच म्हणटा, म्हटल्यार अशें ट्युनांत म्हणना, बट तरी सुद्दां ते खूब अशे शोज बीन करता. कशें करता म्हाका खबर ना. पर्सनली नांव सांगूंक शकना, तरी पिवपाक पडटलें. कशें नांव कशें घेवपाक? नांवाची गेम. नांव पर्सनली कशें घेवपाक शकता? फाल्यां सकाळीं ते कोणाचें नांव घेतलें तो म्हाका येवन तोपूंक. तेकाच लागून दिला न्ही हे. ओके, चल लास्ट. नेक्स्ट. एनी वन गोवन सिंगर you would never like to work with? वर्क विथ? कसले क्वेश्चन काय? नाव घेतल्यार फाल्यां सगळें आमगे गुळी सुवार येतली. नांवां आसा तुज्या? हय, नांव आसा, खूब आसा, 2-3 आसा नांवां, ती घेवंक शकना. तेंच्या वांगडा म्हाका काम करपाची मात्तूय इच्छा ना मनानसून, म्हाज्या मना काळजासून गेल्या अशें आहा. तेंच्या वांगडा हांवें काम केलां सुद्दां थोड्या जाणां वांगडा, बट म्हाका आतां इन फ्युचर काम करपाचें ना. बट ओके, पिता हांव. जेवना म्हाका. एनी वन गोवन सिंगर यू आर जेलस ऑफ? सगळे क्वेश्चन असलेच मुगो ते, जेलस आनी सगळ्यो गेमी म्हटल्यार रिटर्न येवपाच्योच फायली सगळ्यो.
कोणाचे जलस जावपाचें ना एक्चुअली. सगळ्यांची कामां कोणाक करता तेणें करपाचें, आपलें काम आपल्यान करपाचें. कित्याक जलस जावंक जाय? सो हे कॅन्सल. काय जावपा ना हितून, कांयच जायना. स्ट्रॉंग जातलो तूं. हांगसरल्यान घर वयता म्हटल्यार वाटेर नाच जावं. आतां लास्ट सगळें म्हाकाच पडले पिवं मातशें. एनी वन सॉंग sang by you feel you would have sang better. ऑफकोर्स लयराई मागे. म्हाका अशें दिसता कित्याक? की तितून आनीक कितें तरी जावंक शकतलें म्हाजे सायडीसून. म्हटल्यार नॉर्मल ऑडियन्सांक कळपाना तें, बट येस. Last message you would like to give your fans and girls who have crush on you. सो तशी फॅन्सां खातीर एकूच मेसेज आसा की जेन्ना सॉंग आवड जाता म्हाजें, म्हटल्यार म्हाजें पर्सनल ऑर खंयचेंय सॉंग आवड जाता, म्हाजे थ्रू आवड जाता, तेन्ना मातसो तरी टायम काडून तें सॉंग पळयात. आनी तुवें म्हटलें कितें क्रश बीन कोण आसा जाल्यार ते मुद्दाम जावन कमेंट करात. कमेंट करात. आनी जर खरेंच कितें आसा जाल्यार मेसेज करा. मागीर पळोवया फुडलें कितें आसा तें उलोवन पळोवया म्हणून. नाल्यार बेश्टें तशें भायल्या भायर कांय जावंक शकना. सो कितें आसा जाल्यार पर्सनली मेसेज करा. तुका जाय कोणी तरी तुका अप्रोच केल्ले. कोणाक जर म्हटल्यार आतां आसूं तें मागीर उलयता न्ही केन्नाय, बट कोणाक जर अशें दिसता पर्सनली खरेंच कितें आसूंक शकता जाल्यार म्हाका मेसेज करा. मागीर फुडलें कितें आसा तें उलोवया म्हणून. सो दॅट्स इट शिव. थँक्यू सो मच फॉर कमिंग. इतले तेंपान तूं इतले आपोवन फायनली तूं आज आयलो. थँक्यू सो मच. थँक्यू तुका बीन की म्हाका स्पेशली हांगा आपयला म्हणून. येस. आनी अशेंच चलो न्ही तुजें पॉडकास्ट, आनी बरे बरे आर्टिस्ट तुज्या हांगा स्टुडियोन येवन इंटरव्यू तूं तेंची घेव. सगळ्यांनी पळोवंक. सगळ्यांनी पळोवया, सगळे जाण पळया.